डॉक्टरांचो त्यांची डिमांड आहा की विश्वजीत राणे येऊन जीएमसीन थंय कॅज्युलिटीन अपॉलॉजी मागची म्हणून. सरकाराचो विषय आसा, मुख्यमंत्री तांचे उलयतलेच आणि पक्षाच्या संदर्भातल्यान आमी ताचे उलयतले उलयतले. कारण ह्या हातूंत 1-2 दिवस जाले हेजो व्हडलो हें जाल्लो आसा आनी एका हातूंतल्यान माफी मागिल्लीच आसा आणि त्याच बरोबर हातूंय बीन म्हणजे इन रायटींग म्हळ्यार पोस्ट केल्लो तातूंत भितर माफी मागिल्ली आसा. तांच्या डिमांडाच्या संदर्भात कितें जर चुकिल्लें आसा आनी मुख्यमंत्र्यांनी सांगलां की आपल्याक कांय केलें ताणें मागची. तुम्ही बीन मेळटले एचएमाक बीन मेळपाचे तुमी विश्वजीत राणे बीन मेळपाचे ना. आयज म्हज्या पक्षाच्या संदर्भातले सगळे मिटिंग्स आसात ते सगळे घेतले. तुम्ही कितें सजेस्ट करता वचून सगळ्यांक माफी मागपाची? ना, हांवें मुख्यमंत्र्याकडे ह्या संदर्भात उलयल्लें आसा की तुमी तांचे कडेन एकदां उलयात आणि ह्या हातूंतलो भितरलो विशय करात. एक नोबल प्रोफेशन डॉक्टर्स जे आसात ते जनतेची कोणाची हेळसाण जावची न्ही, तांच्यांनी व्यवस्थीत लोकां कडेन पर्यंत पावचे आनी तांचे कामाचो तांचेरय ताण आसता केन्ना केन्नाय आनी त्या कामाच्या ताणान केन्ना केन्ना तेय बीन केन्ना केन्ना म्हणजे तांकांय बेजारी बी येता वाज येता. पण ह्या सगळे गोष्टी सगळे बाजूक सरून तांच्यांनी सुद्दां ह्या विशयाचेर चड कारण ताणें माफी मागितली आसा. बाकीचें कशें आसता म्हाका इतलें डिटेलिंग हें ना, कारण म्हज्या मंत्र्या कडेन उलोवन मुख्यमंत्री हे सगळे बसून ताचेर निर्णय घेवचो. इवन ते सस्पेन्शन आहा ते सुद्दां रिवोक केल्ले म्हणजे सस्पेन्शन त्याच्या फाटी घेतलें. मुख्यमंत्र्यान सस्पेन्शन फाटी म्हणजे सस्पेन्शन हो विशय जावपूच नाशिल्लो फर्स्ट ऑफ ऑल. म्हणजे मुख्यमंत्र्यान आपूण सस्पेन्शन करपाक कसो दिवचें ना हो स्टँड घेतलो आनी ताका थंयच आसता ते रिज्यूम करपाक हें केल्लें आसा. म्हणजे आमी डॉक्टरांच्या बरोबर आसात आणि त्याच बरोबर पेशंटांचे थंय लोक कोण येता तांकांय कोणाची हेळसाण जावची न्ही, तांकांय व्यवस्थीतपणे, कारण सेकंदाक थंय पेशंट आसतात चालू. आमकांय खबर आसा इतले, कारण तो लोड खूब आसा आनी तो फक्त गोंयच्याच हाजो असो लोड न्ही, जाल्यार तो लोड तांकां हाजोय बी येता, भायलोय बी येता. मान्य करपाकच जाय ते, कारण कर्नाटकाच्या बॉर्डरी कडल्यान लागीं आशिल्ल्यांक सगळ्यांत बऱ्यांतले बरें सॉफिस्टिकेटेड आनी बऱ्यांतले बरें सर्व्हिस दिवपी हॉस्पिटल म्हणून जीएमसीची नामना आसा. त्याच बरोबर सावंतवाडी आनी त्या वडीच्यान बांदा ह्या वडीच्यान लागीं आसा तेय बी लोक येतात. सो हे सगळे म्हणजे हांगा जे गॅदरींग जाता उपचारा खातीर ते सगळे लोक हांकां ह्या देव समान अशा दोतोरां कडल्यान तांची हें जाता उपचार. म्हणटकीर तांकां लागून लोकांची कोणाची हें जावची न्ही आनी दोतोरांनी आज पर्यंत खरेंच काम बरें केल्लें आसा. व्यवस्थीतपणे तांचें तें चालू आसा. तुमी डॉक्टरांक सपोर्ट करतात? ते दोतोर देव मरे ते, म्हणजे दोतोरांच्या हाका लागून आमी बरें ना जाल्यार पयलीं देवा कडेन वचून पांय पडले जाल्यार सुद्दां ताजो आशिर्वाद घेता, पण तपासता शेवटी दोतोरूच न्ही. पण ते दोतोरांच्याय तांचोय ताण तांच्याय बाकीच्यो सगळ्यो कितें गोश्टी आसात त्यो आमकां तितल्योच समजतात आणि या संदर्भात मुख्यमंत्री योग्य तो निर्णय घेतले. तुम्ही पळयतात GNH. आस्ता पोस मरे टायर झाल्या मरे मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. टायर चेंज कर मरे. योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्यूशन एका जाग्यार विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. अरे वा. योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव.